नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन आयज आमी आसात काणकोण तालुक्यान आनी काणकोण तालुक्यान फाटली 6-12 वर्सां जाली हांगासर लोक उत्सव साजरो केलो वयता आनी आयज लोक उत्सवाचो दुसरो दीस आयज आमी आसात काणकोण ह्या तालुक्यांत काणकोण तालुका हो दक्षिण भागाचो सगळ्यात मोठो आनी आवडटो असो तालुको आसा कारण म्हटल्यार हांगासर जायतो सैम आसा हांगा बिचीस आसा सगळे म्हटल्यार हांगासर पळोवपाक मेळटा जाल्यार आयज आमी आसात लोक उत्सवाक आनी लोक उत्सवाक मोठ्या प्रमाणात तेंको दिवपी आमचे वांगडा आसात गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर सर जाल्यार आयज तांचे कडल्यान आमी जाणून घेतले की ह्या फावटी लोक उत्सवाक कितें वेगळे अशें आसा आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया सर गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार सर कितलीशीच वर्सां जाली 6-12 वर्सां जाली हांगासर लोक उत्सव चालू आसा 23 वर्सां पुराय जायत येयल्या सर पयलींचो लोक उत्सव कसो आशिल्लो आनी आतां लोक उत्सव कसो आसा नाही लोकोत्सव ही संकल्पना आमी 2000 सालांतल्यान सुरू केली आणि आज 2023 म्हणजे हे 23वे वर्स आणि ताजी फाटली पार्श्वभूमी आसा न्ही की आदर्श संघाची आमी स्थापना 1995 केली आणि ताजे उपरांत सादारणसो एक 5 वर्सां उपरांत लोकोत्सव सुरू जाला आणि त्या वेळाचेर कन्सेप्ट कितें आशिल्लो ह्या वाठार जो आसा न्ही तो तसो अविकसीत आशिल्लो म्हणजे शिक्षणाच्या मळार अंधश्रद्धा मागीर तुगेले बाकीचे रोड नेटवर्क बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें नासलें आणि त्यामुळे आणि प्रामुख्यान हो ट्रायबल बेल्ट सादारणसो गांवडोंगरी खोतीगांव श्रीस्थळ आणि त्यामुळे विकासाच्या तातपासून खूब पयस आशिल्लो म्हजो सारको तरणाटो जेन्ना 92 साला जेन्ना हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून मागीर BPED केलें आणि हांव 95 जेन्ना हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो त्या वेळाचेर एक चौफेर हांवें नजर मारतकीर लक्षांत येलें की ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर वाचा खंय तरी फुटपाक जाय आनी ताजी वाचा फोडपा खातीरच आमी तरुणांनी एकठांय घेवन ह्या विशयाचे जे विशय हांगा दिसताले ताजें चिंतन करपाक सुरवात केली आणि ताजे उपाय म्हाका कशा कितें करूं शकतले आमची ताकद तर इल्लीशीच आणि आमच्या ताकदीनुसार काम करप पूण काम करता आसतना लोक आमकां दाद दिन जाले म्हणजे जे लोक हांगा प्रतिश्ठीत लोक आशिल्ले पळय साथ दिना जाले आणि ती साथ दिवपा खातीर आसा आमचें म्हणणें कितें तरी कोणी तरी आयकपाक जाय आणि त्या दिसा आमी जी सुपीक कल्पना काडली ती लोकोत्सवाची म्हणजे एक उत्सवाच्या निमित्यान तांकां आफोवप आणि आमी कितें सांगपाक सोदता आमी कितें विचार करता हे तांचे कडेन मांडप असो जर विचारचो आज जशे स्पर्धा नासले पयले स्पर्धा आमीच करताले आमीच कॉम्पिटिशन भाग घेताले मागीर इलोकेशन कॉम्पिटिशन पथनाट्य कॉम्पिटिशन आसा न्ही आमीच सारके म्हयनोभर तयारी करताले कोणें कितें म्हणप खंयचे डायलॉग कोणें म्हणप जे आसा नाटक बी अशें आसता न्ही तें नाटक आमी करताले आणि ते मागीर स्टेजीर प्रेजेंट करताले आणि त्या मागीर कितें करताले जे आमकां विशय सांगपाक जाय एज्युकेशना संदर्भात अवेरनस हाजे तुगेले व्यसनमुक्ती संदर्भांतलो किंवा अंधश्रद्धे संदर्भांतले एज्युकेशनाचो अवेरनस आसा न्ही त्यो गोश्टी आमी सतत हातूंतल्यान विचार करप आणि मागीर त्या पथनाट्या संदर्भात इलोकेशना कॉम्पिटिशनां मांडप आणि हळूहळू ताजी व्याप्ती वाडत गेली आणि सुरवातेक आमकां 500 लोक आयिल्ले आज 2 लाख पेक्षा लोक जावन चड येवपाक लागले आसा की त्यामुळे ह्या इतल्या वर्सांच्या कालखंडाक जे आसा न्ही आज आमी तातूंत त्या विचाराची प्रतिस्वरूप म्हणून आसा आज हांव आमदार आसा आज हांव सभापती आसा एक थिंकींग म्हणजे म्हजो विचाराची दिशाच आमी बदलला म्हणजे विचार थंयच्यान सुरू जाल्लो की ताजे आमी संपूर्ण तालुक्याचो विकास करपा खातीर कितें करचें त्यामुळे सगळ्या थरांच्या लोकांक म्हणजे राजकीय क्षेत्रांत आशिल्ले लोक आसा सामाजीक क्षेत्रांत लोक आसले तातूंत एक सगळ्यांक एक कन्सेप्ट मांडला की आमकां 2030 उपरांत काणकोण एक वेगळ्या प्रकारचे चेंजीस काणकोण जावपाक जाय सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें मनीस जो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरणारो मनीस जो आसा तो कसो आसचो आनी तातूंत एक समृद्ध काणकोण अशें एक स्वप्न पळयता आमी आनी ते एक वैचारीक बैठक म्हणून जे आसा न्ही चिंतनाची बैठक म्हळ्यार आमचो लोकोत्सव एक ताकद आमकां हें सगळें इतले लोक येता बाकी सगळें करता आनी कोण करता हें आयोजन म्हणजे आमी खंयच्या तरी एक इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दिना ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमचो कार्यकर्तो इतलो एक्सपर्ट जाल्लो आसा म्हणजे सगळो भारत पेलपाचो म्हणजे अत्यंत कमी खर्चान जर एखादो इव्हेंट म्हणजे सरकार समज करतालो इव्हेंट कितलेशेच खर्च जातले पण आमगे अत्यंत कमी खर्चा भितर आसा न्ही दी बेस्ट इव्हेंट आणि तो सुद्दां शहरा पासून कितलोसोच पयस जंगलामध्ये म्हणल्यार जाता ताका खंयच्याच वाहतुकीची वेवस्था दिना आणि इतलेच लोक प्रेमान येता आणि प्रेमान आल्यानंतर तितल्याच नेटान आमी तांकां
वेलकम करता स्वागत करता आसतना एक खूब बरो माहोल आनी आमची ताकद जी आसा स्ट्रेंथ आसा न्ही ती डबल जाता ह्या अशा तरांच्या माध्यमांतल्यान. आमी शहरी भागांनूय पळयता लोक उत्सव पणजे शहरांनूय लोक उत्सव जाता आनी म्हणजे काणकोणान सुद्दां लोक उत्सव जाता. शहरी भागांत जावपी लोक उत्सव आनी ग्रामीण भागांत जावपी लोक उत्सव हाचे मदीं तुमी कितें फरक पळयता? न्ही हांवें जो पळयता तो इवेंट कसो आसा म्हणजे देशभरांतले आर्टिस्ट येता आनी थंय कमर्शियल हें आसता सगळें मोठे थंय बारीक मनशांक तो खूब मोठो थंय आस्पाव आसा अशें म्हाका दिसना. त्यामुळे देशभरांतले कलाकार येता थंय आपल्या कला प्रेजेंट करता. थंय जो प्रतिश्ठीत मनीस येता तो आपल्या थोडीशी खरेदी करता आनी तो वता. पूण आमी हांगा की वनौषधी सारकी वखदां हांगा कंदमुळाची सारके आमची आसा खाद्य पदार्थ जे ग्रामीण खाद्य आसा न्ही म्हणजे गांवांतले सगळ्या प्रकारची गोश्टी आसा न्ही आनी सामान्य मनशाक ती आमी स्थान दिल्लें आसा. त्यामुळे ताचो टर्नओवर आमकां चड दिसपडटा आनी 2-3 दिसां भितर आसा लाखांनी लोक येता खरेदी भरपूर करता आनी तांकां एक प्रकारचो मार्केटांत बसपाची आवड निर्माण जाता. अशें इतल्या वर्सांचो अनुभवांतल्यान आसा न्ही की तशेंच लोक आसा न्ही आपूण जे पिकयता ते विकनाशिल्ले पयलीं आसा ते कोणाक तरी अशेंच काडून दिताले. आज त्या लोकांक लक्षांत आयलें आसा की तो विकले उपरांत रस्ते रोडार बसले कोण तरी व्हरता आनी आपले 4 पयशे दिता की हो कन्सेप्ट जाल्लो आसा. तो फरक आसा पणजेचे लोक आसा न्ही हो की हांवें सांगचे पेक्षा कितें आसा न्ही की लोकांनी म्हणजे प्रतिश्ठीत लोकांनी अभिप्राय तुमी घेयात की तुमकां लोक सारके सांगतले. सर आतां आमी लोकां कडेन उलयली ग्रामीण लोकां कडेन तांचें म्हणणें आसा की काणकोण भागान वेगळो असो लोक उत्सव केल्या उपरांत खऱ्यांनीच आमकां सगळ्यांक एक म्हणजे आपलें जें कितें आसा तें प्रदर्शन करपाक मेळ्ळें. सर अशीं प्रदर्शनां तुमी कितलीं दवरल्या हांगासर लोक उत्सवाक तुमच्या भितून म्हणजे कसलीं प्रदर्शनां आसता? आमगे एक गजाल आमी वनौषधी जे पारंपारीक ज्ञान आसा वनौषधीचें तें वखदिले आसा आमचे कडेन. म्हाका दिसता कमीत कमी 50 दालनां थंय तांचे आसा. दुसरें बायोडायवर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे पारंपारीक ज्यो कला आसा मागीर चोबी विणपी शेंद्री करपी मांद्री विणपी हे सगळें आसा न्ही ते एक्झिक्यूट करता. ते ताणें एखादी शेंद्री करता ती शेंद्री आसा तो शेंद्री करपी मनीस आसा न्ही कशा तरेन आसा तो एक्सप्लेन करता. एखादो चोबो करपी आसा तोय सांगता की तांचीय दालनां आसा. हांगा एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाची दालनां आसा म्हणजे वेगवेगळे आत्तांचे एग्रिकल्चर लागना युटेन्सिल्स बाकी सगळें ताजी दालनां आसा. हांगा कंदमुळाचें आसा दालनां आसा. हांगा अनेक प्रकारचे पदार्थ जे लाडू आनी बाकी सगळें करता न्ही आसा न्ही ताजी जी स्टॉल आसा सादारणशी एक 500 स्टॉल आसा. 500 स्टॉलांचे आसपाव आमी करून घेतलेलो आसा. त्यामुळे लोक खरेदी करता वता आनी ते दर वर्साचो तांकां एक बरो अनुभव तांकां मेळटा. सर काणकोण भागान येदो व्हडलो लोक उत्सव जाता. लोक उत्सव म्हटल्यार कितें हें सर काणकोणच्या लोकांक कितपत खबर आसा? ती लोकोत्सवाची कल्पना लोकांक खबर आसा. इतले वर्स दाद जे आमकां सपोर्ट जे करता तांकां तो कन्सेप्ट पूर्ण कळ्ळो आसा. लोकोत्सव म्हणजे लोकां खातीर केल्लो उत्सव म्हणजे लोकांचो उत्सव आसा. म्हणजे प्रत्येक जण फुगडी घालपी आसा ताजो उत्सव आसा धालो घालपी आसा ताजो उत्सव आसा हांगा वखदी दवरपी आसा ताजो उत्सव आसा कोण कंदमुळां आसा ताजो उत्सव आसा बाकी सगळें म्हळ्यार कितें ना अशें ना. एडवेंचर एक्टिविटी स्पोर्ट्स जाता न्ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स आसा न्ही जे विटी दांडू नगोऱ्यो हें तें सगळें कबड्डी तांचो उत्सव आसा. ह्या सगळ्यांचो एक मेळ आसा. त्यामुळे प्रत्येकाक आपल्या प्रोटेक्शन आपूण खंय बसता ताजो विचार करता. कांय लोक ते खंय भाग घेवपाक शकना तो एज ए प्रेक्षक म्हणून तो आनंद लुटता. आमी जर लोक उत्सव पणजेंतलो पळयत जाल्यार थंयसर आमकां स्पोर्ट्स जे एक्टिविटीज आसता थंयसर आमकां दिश्टी पडना. थंयसर आमकां सगळे कल्चरल म्हणजे गोंयचो आसात किंवा भायले देशांतले कल्चर. पूण हांगासर सर आमकां एक वेगळी अशें दिश्टी पडटा तें म्हणल्यार स्पोर्ट्स. सर तुमकां हो कॉन्सेप्ट कित्याक दिश्टी पडलो की आमी हांगासर स्पोर्ट्सूय भुरग्यां खातीर जाय दवरचें? प्रत्येक गजाल मातीशी जोडली आसा आमच्या गांवांशी जोडली आसा गांवपणाची जोडली आसा मनीसपणाची जोडली आसा. म्हणजे गांवांशी जोडली वतली जाल्यार आमकां तो थंयचो खेळ आसतलो थंयच्यो ज्यो पयलींच्यो परंपरा आसतल्यो धालो आसतल्यो फुगडी आसतल्यो कला आर्ट आसतलें हें सगळें आसपाव करपाक जाय. मागीर दर वर्साक आमी एड करीत गेले मागीर हें एड केलें आनी रिस्पॉन्स एड केलें आनी रिस्पॉन्स आसा की मदें हांव मिनिस्टर आसतना जे आसा न्ही तसो मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी आयोजन करताले खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा आनी ते राज्यभरांतल्या सगळ्या प्लेयरांक आस्पाव करून घेताले की तीच परंपरा आमी आजूय चालू दवरली आसा. सर भायल्यान सुद्दां लोक येतात हांगासर ह्या लोक उत्सवाक तांची तुमी अरेंजमेंट म्हणजे कशी केल्लेली आसा सगळ्यांची? एक गजाल म्हाका अशें खूब बरें दिसता की हो लोकोत्सव आसा न्ही
केवळ आज आदर्श संघापुरतो रमेश रोडकार मर्यादित उरलो ना. लोकांक एक दिसता की हांव रमेश रोडकर जे करता त्या फाटल्यान काणकोणचें भविश्य आसा हें लक्षांत घेतलें. आज काणकोणचे जितले शेकोनर आसा, हॉटेलवाले आसा, ताणें येवन म्हाका सांगलां की जर आमची मदत तूं कशें तरी घेवंक शकता जाल्यार पयलीं म्हणटाले ते म्हाका थोडेशें आर्थीक मदत दिवपाक सोदता अशें ताणें म्हणलें आशिल्लें. हांवें ताणें नाका तें आर्थीक मदत. हांव कोणाचोच घेवच ना. कोणाचो एक शुद्ध भाव आसत जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार म्हाका तुमचो कोणाचो कोण तरी म्हाजेर एक शेर मारतलो की लोकांचे पयशे घेवन ते करता. म्हणल्यार हांव म्हाका तुमकां कोणाचेच पयशे नाका म्हणून सांगलें. आनी मागीर त्या नंतर बरें 8 दिसांनी आयले काय आमचे वेल्युशे आशिल्ले की आमी आनी खंयचे पद्दतीन मदत करूंक शकता. मागीर सांगलें म्हाका तुमी कन्सेशन रेटीचेर तुमी अशें रूम दिवंक शकता अशें तांकां विचारलें. तें म्हणलें कन्सेशन रेटीचेर सोडून दी म्हणलें. आमचे खातीर जर इतलें मोठें काम तूं करता आनी आमी थोडें योगदान दिवपाक जाय जाल्यार आमी शेक रूम जे आसा न्ही ते रूम आसा न्ही ते आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या आयिल्ल्या गेस्टांक सगळ्यांक एकोमोडेट करपाची तयार आसा. आनी तशें तरेन म्हाका दिसता आज जितले लोक आयिल्ले आसा ते पाळोळें बिचार आसा, आगोंद बिचार आसा, मागीर तुगेले कांय आमच्या शहराचे जे अशें खंय कोणाचे रूम आसा थंय सगळ्या लोकांनी ताजी वेवस्था केल्ली आसा. सर आमी म्हणटात की गोंय हें आमचें सैमान सारकें नटलेलें आसा आनी तुमी तो सैम हांगासर ह्या कॅम्पसान आमकां सगळे कडेन पळयत जाल्यार आमकां तसोच सैम खऱ्यांनीच दिश्टी पडटा. सर सैम राखपा खातीर आनी आमी जर म्हणीत जाल्यार काणकोण हो जो भाग आसा तो सैमान खऱ्यांनीच नटलेलो आसा. येताना सुद्दां आमी आतां पणजेसून आमी येताना 90 किलोमिटर आसा, सो आमी येताना सगळे कडेन पळयत येयले. सर हो सैम राखपा खातीर तुमी म्हणजे कितें नाही सैम राखपा आसा तशेंच तें किंवा डिस्ट्रक्शन जावचें ना हाजी काळजी आमी घेत आसा. कारण एक गजाल म्हाका अशें आसा, हांगा चडशी जमीन आसा न्ही सरकाराची जमीन आसा, थंय डिस्ट्रक्शन जावचें ना हाजें सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेता आनी आमी घेता. म्हणजे खोतिगांव सारको गांवडोंगर सारको भाग आसा आनी तशाच तरेन हांगचे लोक आसा न्ही ते इतले वर्सां ताणेंच ती जंगल ते सगळ्यो गजाली सांबाळून दवरले आसा. तोय मनीस सुद्दां आसा न्ही त्या दृश्टीन आसा. आमी म्हणजे कांय जे प्रोजेक्ट आसा न्ही आज फिल्मी सिटी सारके प्रोजेक्ट आमी हाडपाक सोदता, पण तें सुद्दां हाडटा आसतना सुद्दां आमचें निसर्ग खंयच डिस्ट्रक्टीव जावचें ना हाची काळजी घेतल्यात. कारण ती पठारा वयली जी आसा न्ही माश्यां पठारा जमीन आसा ती प्लेटो आसा सामको आनी हाजो रॉकी लँड आसा आनी ती काणकोणची रोजगारा संदर्भांत जर आमी विचार करतले तर अशा तरेचे कांय नॉन पोल्युटेड जे निसर्गाक खंयचें डिस्ट्रक्शन करतना अशे तरेचे प्रोजेक्ट येवपाक हरकत ना अशें आमचेंय मत आसा. सर काणकोण भागान भरपूर जायते तुमी जेन्ना MLA जाले तरी सुद्दां आनीक सर म्हणजे काणकोण भागान किंवा सावथान कितें सर डेवलॉपमेंट जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? ना एक गजाल काणकोणच्या बाबतींत जे आसा न्ही आमी विचार करता ते रोड नेटवर्क बरें जावपाक जाय. म्हणजे आज आमी तेजें म्हणजे देमानी पासून हांगा पर्यंत म्हणजे मडगांव पासून काणकोण पर्यंत रोड आसा न्ही 4 लेन जावपाक जाय ज्यो सबस्का पूर्ण जाल्ले आसा. म्हणजे तो एक रोड जावपाक जाय. दुसरें आमची इलेक्ट्रिसिटीचें पूर्णपणे अंडरग्रावंड जाल्लें आसा तें काम चालू आसा तें. तिसरी गजाल म्हणजे तें उदकाची नेटवर्क आसा न्ही आमचे 2 डॅम आसा उदकाची नेटवर्क मेळूंक शकता. तिसरी गजाल म्हणटा ती आमकां जाय म्हणटा ती रोजगार संदर्भांत. आज फिल्म सिटी आयले किंवा आमी एग्रो बेज इंडस्ट्री आनी बाकीचे जे काणकोण विजन मिशन ते कन्सिडर विचार करता समृद्धी काणकोण विचार करता की तातूंतल्यान काणकोणच्या मनशाक काणकोणांत रोजगार कशें आमी दिवंक शकतले हाचेर एक आमी थिंकींग प्रोसेस चालू आसा. आनी त्यो जर जावपाक शकल्यो जर फुडल्या 5-10 वर्सां 2030 पर्यंत जावपाक शकल्यो जाल्यार एक खऱ्या अर्थान मागीर एक समृद्धी काणकोण जावपाक आमी जे म्हणटा आसा न्ही ते सत्यान दिवंक शकता. सर तुमी एक इनिशिएटीव घेवन हांगासर हो एक लोक उत्सव करपाची सुरवात केली. सर तुमकां दिसता की अशेंच आमच्या जायते तालुका आसा आख्या गोंयभरान सुद्दां अशेंच वेगवेगळे म्हणजे आमच्या गोंयान जर पळयत जाल्यार वेगळे वेगळे कडेन वेगवेगळी प्रथा आसा तशी असो लोक उत्सव वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे तालुक्यान जावचो असो तुमकां दिसता? न्ही म्हजे कल्पना तीच आसा की केपें सांग्या सारको सावड्डे सारको किंवा सत्तरी सारके म्हणजे ग्रामीण भाग आसा न्ही की आमचें जे कल्चर आमी प्रोटेक्ट केल्लें आसा आनी तें मातशें एक्सप्लोर करता जर जायत न्ही प्रगट प्रदर्शन दाखयतलें जर जायत न्ही जाल्यार तें जावपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणान जसो हांगा फेस्टिवल जाता तशा तरेचे अन्य भागांक सुद्दां जावपाक जाय आनी केन्ना तरी अशें सगळ्या गोंयभराचो एक मोठो मिलाप जावपाक जाय. म्हणजे एक ताकद कशी स्ट्रेंथ ह्या सगळ्या गजालींतल्यान बाबा ही गजाल सत्य आसा खरी आसा हें ठासून आमकां जगा कडेन मांडचें पडटलें. सर हे करपा खातीर तुमचो कितें सल्लो आसतलो? म्हणजे समज जर कोण फुडें सरता करपाक जाल्यार तांकां कितें सांगतले सर? नाही म्हाका एक की तांकां जंय कोण करपाक सोदता जर आमी जी करता लोकोत्सवाची संकल्पना ती जर खरी अशें तांकां दिसता जायत न्ही जर ताणें जर आमगे एडवायस मागली तर जायत न्ही
जर तांकां म्हणजे आमी जे करतात तातूंतल्यान जो कांय तांकां सपोर्ट जर मेळपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय, म्हणजे थिंकींग लेवल म्हणटा तें आर्थीक लेवल म्हणटा तशें, म्हणजे कशे पयशे हाडपाक जाय, कशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कशें मदत दिवं आसा, त्यो आयडिया सुद्दांच्यो आसा न्ही हांव आत्तां केपें सांग्याच्या तरुणाक दिल्ले आसा आनी ते म्हज्या हाजेर ते फुडें वता. म्हणजे इन फ्युचर जे आसा न्ही ते तांकां योग्य तरेन ते गायडन्स मेळ्ळें जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ते फुडें येतलेय बी. सर तुम्ही सगळ्या लोकांकडेन जशें वागता ते सर तुमकां कोण स्पिकर अशें म्हणचेच ना हांगासर म्हाका दिसता, आनी ना म्हण MLA म्हणचे ना, तुमी सारके सामान्य लोकां भशेन सगळ्या लोकां वांगडा रावता. लोकांचो सर तुमकां हो प्रतिसाद कसो आसा? नाही कशा ते पद मिळून कांय अर्थ ना. म्हणजे समज हांव आमदार आसा, हांव मंत्री आसा, स्पिकर आसा न्ही, म्हणजे माणुसकी जर हांवें जपली आनी त्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक दिसलें की हो आपलो मनीस आसा, हांव केन्नाय ताका हाक मारूं शकता, केन्नाय आपलें दुख्ख सांगूं शकता, म्हणजे तें जर तशेंच उरतलें जर जायत न्ही जाल्यार हांव तशें वागचें पडटलें. हांव जर गॅप दवरलो जर जायत न्ही, हांव कोण मोठ्ठो म्हणून जर मिरोवपाक लागलो जर जायत न्ही, लोक म्हाजे कडेन येवचे ना. आनी अशें तरेचें जे काम हांव करता पळय ताका साथ मेळचें ना. आतां म्हाका सामान्यांतली सामान्य बायल सुद्दां एका आसत जर जायत न्ही, ती आपलो पूत समजता, आपलो भाव समजता, आनी तातूंतल्यान म्हाका खूब आनंद जाता. केन्ना केन्ना म्हणजे आमच्योच देखून आमचे गांवांतले आमचे महिला आसा न्ही, आमचे श्रद्धा आशिल्ले म्हणजे अनेक प्रकारच्यो भाकरी ज्यो आसता न्ही त्यो जर घरां केल्या आसत जर जायत न्ही, ती म्हाजे खातीर एक बाबा थोडीशी बांदून ती घेवन येतलीच जातली. म्हणजे हय म्हणून सहज अशें कांय जे आमचे कोण पंच आसतलो, सरपंच आसतले, बाकी सगळे आसा न्ही की तांकां म्हाकाय तांचे बद्दल खूब आदर आसा आनी तांकांय म्हाजे विशीं खूब आदर आसा. म्हणजे हें अशें इमोशन फिलींग जें आसा न्ही तें सदां कोणाच्या वाट्याक येना. म्हणजे एक सादी अशी भाकरी केली जर जायत न्ही, ती बरी चुन्नाची भाकरी केली जायत न्ही, ती रमेश सराक व्हरून दिवपाक जाय. म्हणजे सकाळ फुडें 7:30 ती दारार येवन उबी रावता, सर आज भाकरी केल्ली म्हणून सांगता. मग हो आनंद आसा न्ही तो म्हाकाच मेळटा, म्हणजे आनी तो आनंद हांव घेता. सर एक बरें तुमचें म्हणजे व्हडलेपण आसा. आनी सर तुमकां लास्ट प्रश्न म्हटल्यार हो लोक उत्सव तुमी सर फुडलो फ्युचर कसो पळयता? फ्युचर हें आमकां 2025 आमकां हें परमनंट वेन्यू तयार करपाक जाय. आदर्श गांव आसा न्ही परमनंट 365 दीस चलतलें. आमी 3 दीस फेस्टिवल करतले आनी जाका गोंयची संस्कृती कल्चर जर शिकून घेवपाक समजून घेवपाक जायत न्ही जाल्यार तांकां आदर्श गांवाक तो केन्नाय येवंक शकतलो. म्हणजे आमकां परमनंट एक जे 200 लोक रावपाक शकतले किंवा बाकीचे गार्डन बाकी सगळें आसा न्ही तें परमनंट आमी सेटअप करतले. म्हणजे गोंयचे जे राहणीमान बाकी सगळें आसा न्ही आज जशें आमी तें प्रदर्शन जरी मांडलां पण त्या इन फ्युचर आसा न्ही तें आमी स्टॅच्यूच्या रुपान तें आमी सगळें एक हिस्ट्री तेंची ती सगळ्या लोकां समोर आमी दवरपाचो प्रयत्न करता. समज जर तुमकां सरकाराचो हात म्हणजे मागचो पडलो जाल्यार तुमी सरकाराचो आमकां मदत जायच पण तें कशें तो सरकाराचो प्रोजेक्ट आमी करपाक सोदिना. तो आमच्या आदर्श युवक संघाचो आदर्श युवक संघाच्या विचारधारेचो कन्सेप्ट अशें आमकां जे फुडें लॉंग रन चलोवपाक जाय. की सरकाराचें कशें आसा की आज हांव आमदार आसतलो नासतलो, फाल्यां हांव स्पिकर आसतलो नासतलो, परमनंट शाश्वत न्ही, पण एज एक रमेश तवडकर म्हणजे कडले आदर्श युवक संघ आसा त्या आदर्श युवक संघाचें शाश्वत काम आसतलें. त्यामुळे आमी ते आमचो खंयचीच गजाल आसा न्ही काडल्यान सरकाराक तांकां दिली ती चल्ल्यार चल्ली सत्ता आसून चल्ली अशें ते करून तें चलना. म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां ताका ती आयडेंटिटी आमची कायम सर्वी उरपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांत प्रयत्न आसा. सर लोकांचोय तसो तुमकां प्रतिसाद आसा सो तुमी मुखार वचपाक शकता? हय आमकां आज एक आदर्श गांवाचें काम पळयलें जायत न्ही फुडें फाटले कितलेशे दीस आसा न्ही हांगच्या गांवांतले गांव लोक येवन काम करतले. म्हणजे हांव तांकां आफयना जाल्यार सुद्दां म्हणजे तांकां बाबा हें काम आमचें आमी करपाक जाय अशें फील येवन ते करता. म्हणजे त्यामुळे तो आनंद हांव घेत आसता. येस सर आयज तुमी आमचे बरोबर भासाभास केली आनी सर तुमचो मौलादीक टायम आमकां दिलो त्याच्या बद्दल गोमंतक TV वतीन सर तुमकां धन्यवाद म्हणटा. अशेंच आमी तुमच्या मुखार कार्यावळी घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.